गोंय सरकार सध्या 32,000 कोटी रीण आशिल्ल्यान सध्या आर्थीक संकश्टात आसा अशें विधान काँग्रेसीचे फुडारी गिरीश चोडणकरान केलां। गोंय सरकारा कडेन सध्या सरकारी कर्मचाऱ्यांक पगार दिवपाक तशेंच सरकारी येवजण्यो राबोवपाक लेगीत पयशे ना असोय आरोप गिरीश चोडणकरान केला। सरकाराक आर्थीक वेवस्थापन जमना अशें गिरीश चोडणकराचें म्हणणें आसा। एनसीपी पार्टी जर आसा जाल्यार ती फक्त एनसीपीचो अध्यक्ष शरद पवाराक लागून आसा अशें विधान जुजे फिलिप डिसोजान केलें। एनसीपी पक्ष केन्नाच वेगळो जावंक ना आनी एकूय एनसीपींतल्या कार्यकर्त्यान दुसऱ्या पक्षान केन्ना उडी मारूंक ना। तेन्ना कोणेच ह्या पार्टी विशीं कसलीच वावडी मतींत दवरची न्हय अशें क्लायड क्रास्टोन सांगलें। जर कोणे हो पक्ष सोडला आसत जाल्यार तो तांचो प्रश्न, पूण एनसीपी पक्ष एक संघटना आसा आनी हें फक्त शरद पवाराक लागून शक्य आसा अशें क्लायड क्रास्टोन पत्रकार परिशदेंत म्हायती दिली। शुक्रारा सांजेर मडगांवां एसजीपीडीए मार्केटाच्या भायर बशिल्ल्या गोंयकार नुस्तेकारांक धांवडावन घालून सरकार कितें सिद्ध करपाक सोदता काय? बिगर गोंयकार नुस्तेकारांक सरकार प्राधान्य कित्याक दिवपाक मुखार सरला काय असो प्रश्न बाणावलेचो आमदार वेंझी वेगासान उप्रासलो। रापणेक लागिल्लें नुस्तें जर तेन्नाच्या तेन्ना विकूंक ना जाल्यार तें केन्ना विकपाक बसतले काय अशें म्हणीत वेंझीन सरकाराचेर फार पेटयले। सरकार बिगर नुस्तेकारांक फुडें काडपाक सोदता काय कितें अशें वेंझी विचारता। सरकार सदांच भायल्या नुस्तेकारांक प्राधान्य दिता। शुक्रारा सांजे मडगांव एसजीपीडीएच्या मार्केटाच्या भायर बशिल्ल्या गोंयकार नुस्तेकारांक धांवडावन घालून सरकार कितें सिद्ध करपाक सोदता काय असो वेंझीन प्रश्न विचारलो। शेनवारा फांतोडेर बाणास्तारी पुला सकयल बेकायदेशीरपणान रेंव व्हरपी ट्रकांक गोंय पुलिशेन धडक कारवाय करीत अटक केली। ह्या कारवायेंत 8 ट्रक, 4 होडयो, रेंव तशेंच हेर वस्तू धरून 2 कोटी रुपयांचो मालवाज पुलिशेन जप्त केला। तशेंच रेंव काडपी 14 कामगारांक पुलिशेन अटक केलेली आसा। शेनवारा ही कारवाय जाली। फांतोडेचेर शेनवारा बाणास्तारी पुला सकयल बेकायदेशीरपणान रेंव व्हरपी ट्रकांक गोंय पुलिशेन धडक कारवाय करीत अटक केली। ह्या कारवायेंत 8 ट्रक, 4 होडयो, रेंव तशेंच हेर वस्तू धरून सगळो हिशोब जो आसा तो 2 कोटी रुपयांचो हिशोब आनी वस्तू पुलिशेन जप्त केला। तशेंच रेंव काडपी 14 कामगारांक ह्या कारवायेंत अटक केल्या। शुक्रारा कुडचडे आसोळडेच्या रोमन वूड इंडस्ट्रीजच्या आवारांत सुमार 5,000 मोलाचे बेकायदेशीर शिशे जप्त केले। थळाव्यांक दुबाव आशिल्ल्याचे कळताच गाडयेंतल्यान 2 जाणांनी थंयच्यान फुज्ज्यो काडल्यो। उपरांत रान खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी घडणूक थळाचेर येवन हे शिशे जप्त केले आनी हाचो फुडलो तपास चालू आसा। कुडचडे आसोळडेच्या रोमन वूड इंडस्ट्रीजच्या आवारांत सुमार हे 5,000 मोलाचे बेकायदेशीर शिशे जप्त जाल्ले आसा। हे शिशे जप्त करतना जेन्ना दुबाव मारलो तेन्ना गाडयेंतल्यान 2 जाणांनी थंयच्यान फुज्ज्यो काडल्यो। उपरांत रान खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी घडणूक थळाचेर धांव मारून हे शिशे जप्त केले आनी हाचो फुडलो तपास चालू आसा। मडगांव सत्र न्यायालयात महसूल मंत्री आणि पणजेचो आमदार बाबूश मोन्सेराताचेर लैंगीक अत्याचारा आड आणि पुलीस हल्लो प्रकरणाची केस सुरू आसा।
लैंगीक अत्याचारा प्रकरणा आड साक्षीदारांक ड्रॉप करपाक न्यायालयांत मंजुरी दिल्या जाल्यार पणजे पुलीस हल्लो प्रकरणात बाबूश मोन्सेरातान केसीक गैरहजर रावपाची मागणी केला. ह्या विशींची फुडली सुनावणी जी आसा ती शुक्रारा जातली. हो निवाडो मडगांव सत्र न्यायालयांत महसूल मंत्री आणि पणजेचो आमदार बाबूश मोन्सेराताचे लैंगीक अत्याचारा आड आणि पुलीस हल्लो प्रकरणाची केस सुरू आसा. लैंगीक अत्याचार प्रकरणा आड साक्षीदारांक ड्रॉप करपाक न्यायालयांत मंजुरी दिल्या जाल्यार पणजे पुलीस हल्लो प्रकरणात बाबूश मोन्सेराताक केसीक गैरहजर रावपाची मागणी केल्या. गोंयांत जावपी 37व्या राष्ट्रीय खेळां सर्तीचे उक्तावण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या हस्तुकीं जातले अशी माहिती मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान दिली. 26 ऑक्टोबराक सांजेच्या 6:30 वरांचेर फातोर्डेच्या पंडीत जवाहरलाल नेहरू स्टेडियमाचेर ह्या खेळां सर्तीचे उक्तावण जातले अशी माहिती मुखेलमंत्री तशेंच खेळां मंत्री गोविंद गावडे आणि मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान दिल्या. गोंयांत जावपी 37व्या राष्ट्रीय खेळां सर्तीचे उक्तावण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या हस्तुकीं जातले. 26 ऑक्टोबराक सांजेच्या 6:30 वरांचेर फातोर्डेच्या पंडीत जवाहरलाल नेहरू स्टेडियमाचेर ह्या खेळां सर्तीचे उक्तावण जातले. वेलनेस फॉरएवर फार्मासी ही दुयेंतींक लुटता. दुयेंतींक उपचाराक लागपी वखदां ह्या फार्मासीत बरीच म्हारग मोलांत विकली वता आनी ही बरीच म्हारग मोलांत विकत घेवची पडटा असो आरोप काँग्रेसीचे फुडारी गिरीश चोडणकरान केला. दुयेंतींक परवडपी मोलान वखदां मेळपाक जाय हो प्रश्न सुटावो करपा खातीर सरकारान लक्ष घालचें अशी मागणी गिरीश चोडणकरान केला. वेलनेस फॉरएवर ही जी फार्मासी आसा ती दुयेंतींक लुटता असो आरोप गिरीश चोडणकरान केला. दुयेंतींक उपचाराक लागपी वखदां जी आसा ती ह्या वेलनेस फार्मासीत खूब म्हारग विकली वता आनी ती दुयेंतींक परवडना असो आरोप गिरीश चोडणकराचो आसा. तेन्ना दुयेंतींक परवडपी मोलान वखदां मेळपाक जाय आनी हो प्रश्न सुटावो करपा खातीर सरकारान हातूंत लक्ष घालचें अशी मागणी गिरीश चोडणकरान केला. मंत्री विश्वजीत राणेचें म्हणणें आसा की आमदार जीत आरोलकर सुवार्थाचें राजकारण करता. तो स्वताच म्हजे कडेन तांच्या वाठारांतली जमीन रुपांतरीत करपाक आयिल्लो. हावजिंग बोर्डाचे जितान बेकायदेशीर वेवहार केलात म्हणून TCP मंत्री विश्वजीत राणेचो आरोप आसा. आमदार जीत आरोलकर सुवार्थाचें राजकारण करता अशें TCP मंत्री विश्वजीत राणेचें म्हणणें आसा. तशेंच तो पेडणेकरांची दिशाभूल करता अशें ताचें म्हणणें. तो स्वताच म्हाजे कडेन आयिल्लो. ताच्या वाठारांतली कांय जमीन रुपांतरीत करपाक तो आयिल्लो. हावजिंग बोर्डाचे जीत आरोलकरान बेकायदेशीर वेवहार केल्यात अशें आरोप TCP मंत्री विश्वजीत राणेन मांद्रेचो आमदार जीत आरोलकराचेर केला. 2022चे विधानसभा वेंचणुकेंत RGPक लागून मत विभागणी जाल्ल्या म्हणटात तो दावो जो आसा तो फटीचो अशें RGPचो विश्वेश नायकाचो दावो आसा. RGP न्ही जाल्यार काँग्रेसीक लागून मत विभागणी जाल्ली आसा अशें विश्वेश नायकाचें म्हणणें आसा. जायते लोक जेन्ना RGPक मत विभागणीक कारणीभूत आसा अशें जेन्ना म्हणटा तेन्ना हे आरोप भायर आयत. ताणें दावो केला. विश्वेश नायकान असो दावो केला आनी RGP न्हय जाल्यार काँग्रेसीक लागून मत विभागणी जाला अशें ताचें म्हणणें आसा. जिग्नेश है क्या?
केक में अंडा है। मिर्ची बदली क्या? अच्छी है। कौन सी है? नई गुजरात स्पेशल सुहाना लाल मिर्ची पाउडर, ताजी मिर्चियों से बनी, खुशबू से भरी। मजा आ गया। नामनेचे इतिहास तज्ञ, साहित्यीक, पत्रकार, मडगावचे आदले नगराध्यक्ष वाल्मिकी फालेरो हांचे कुडीचेर शेनवारा निमणे संस्कार जाले। मडगावच्या मसणभूंयत तांची कूड मातयेक लायली। ह्या वेळार तांकां निमणी आरंगां ओंपपाक वेडीचे आमदार क्रूज सिल्वा आनी मडगांवकार हजर आशिल्ले। बेरेस्तारा वाल्मिकी फालेरो हांकां तांकां काळजाच्या आताकान मरण आयिल्लें। नामनेचे इतिहास तज्ञ, साहित्यीक, पत्रकार, मडगावचे आदले नगराध्यक्ष वाल्मिकी फालेरो हांच्या कुडीचेर शेनवारा निमणे संस्कार जाले। शेतां रोयात, भायल्या लोकांक जमीन विकूं नाकात, शेताची जमीन प्लॉट करून विकप्यांचेर खर कारवाय जातली अशी शिटकावणी समाज कल्याण मंत्री सुभाष फळदेसायान दिल्या। शेतांची जमीन विकपाची आसत जाल्यार ती फक्त शेतां करपा खातीर विकात अशेंय स्पश्टीकरण मंत्र्यान दिलें। गोंय पासवेचार आनी कॉन्क्रिटायज जावपाचें न्हय हाच्या खातीर शेतां रोयात, भायल्या लोकांक जमीन विकूं नाकात अशें सुभाष फळदेसायाचें म्हणणें। गोंयांत खुबशे डेव्हलपमेंट जायत चल्ला, त्याच बरोबर पाचवेचार गोंय जें आसा तें कॉन्क्रिटायज जायत चल्ला, ताका लागून शेतां रोयात अशें सुभाष फळदेसायाचें म्हणणें आसा। शेतां रोवपाक जर तुमी जमीन विकता जाल्यार जमीन विका, मात ताचे प्लॉट करून घरां बांदपा खातीर आपली जमीन विकूं नाकात अशें समाज कल्याण मंत्री सुभाष फळदेसायान सांगलां। बँकांनी 2000 रुपयांची नोटी घालपाची वा अदला बदल करपाची शेनवारा निमणी तारीख आशिल्ली। ही मुजत शेनवारा 7 तारखेक सोंपपाची आशिल्ली। भारतीय रिझर्व्ह बँकेन हें काम पुराय करपा खातीर हाच्या पयलीं 30 सप्टेंबर 2023 ही मुजत थारायल्ली, पूण निमण्या खिणाक ती 1 आठवड्या मेरेन वाडयल्ली। रिझर्व्ह बँकेच्या चलन धोरण समितीच्या निर्णयाची घोशणा करतना रिझर्व्ह बँकेच्या गव्हर्नरान सांगलें, वट्ट 2000 रुपयांची नोटी फक्त 78% नोटी परत आयल्यात। 12,000 कोटी रुपयांच्यो ह्यो नोटी अजूनय बाजारात आसा आनी 7 तारखेक त्यो परत करपाच्यो वा अदला बदल करपाचो निमणो दीस आशिल्लो। तरी बी 7 ऑक्टोबर 2023 उपरांत लेगीत कोणाक जर 2000 रुपयांची नोटी जमा करपाची वा अदला बदल करपाची आसा जाल्यार तांकां कांय पर्याय आसात अशें RBIच्या राज्यपाल शशिकांत दास हाणें सांगलें। वर्ल्ड डिझनी कंपनी भारतीय स्ट्रीमिंग आनी टेलिव्हिजन वेवसाय बंद करपाचो विचार करता। ही कंपनी विकत घेवपाच्या प्रयत्नांत अब्जाधीश गौतम अदानी आनी कलानिधी मारन हांचो समावेश आसा। कलानिधी मारन हे सन टीव्ही नेटवर्क लिमिटेडाचे अध्यक्ष आसा, जाल्यार अदानी हाणें हालींच नवी दिल्ली टेलिव्हिजन लिमिटेडाचें अधिग्रहण केलां। ब्लूमबर्गाच्या वृत्ता प्रमाण वर्ल्ड डिझनी कंपनी सध्या अनेक पर्याय सोदीत आसा, जाल्यार भारतीय ऑपरेशन्साचो कांय भाग विकप किंवा युनिटाची मालमत्ता एकठांय करप, क्रीडा हक्क आनी प्रादेशीक स्ट्रीमिंग सेवा विकप हांचेर कंपनी विचार करता। इस्रायलाचेर हमास आतंकवादी संघटनेन हल्लो केला। परिस्थिती संघर्शमय जालेली आसा आनी केन्नाय व्हडल्या युद्धाची घोशणा जावपाक शकता। ह्या पार्श्वभुमीचेर इस्रायलांतल्या भारतीय नागरिकांक मार्गदर्शक सूचना जारी करपाक आयल्या। स्थानीक प्रशासनाच्या सूचनांचें पालन करचें अशें आवाहन सरकारा कडल्यान जालां। तशेंच इस्रायलचेर शेनवारा सकाळच्या
2004 पासून आतंकवाद्यांच्यो संघटना हल्लो करीत आसा. सकाळच्या सुमारास 2 वरांनी 5000 रॉकेट हल्ले जाल्ल्याचें कळटा. खुबशे आतंकवादी इस्रायलांत घुशिल्ले आसा आनी ताका लागून संघर्शाची स्थिती थंय निर्माण जाला. ह्या फाटभुंयेर भारत सरकारा कडल्यान थंयच्या आपल्या नागरिकांक म्हणजे भारतवासियांक थंय सतर्क रावपाचें कळयल्लें आसा. रशिया युक्रेन युद्ध अजूनही सोंपूंक ना. ह्या युद्धाचे परिणाम पुराय संवसाराक भोगचे पडले. दुसरे वटेन इस्रायल आनी पॅलेस्टिना मदीं परतून घेर पेटपाक हे शकता. पॅलेस्टिनांतल्या हमास दहशतवाद्यांच्या रॉकेट हल्ल्या उपरांत इस्रायलान युद्धाची धमकी दिलेली आसा. खुबशे आतंकवादी इस्रायलांत घुसल्या ताका लागून संघर्शाची स्थिती निर्माण जालेली आसा. ह्या फाटभुंयेर भारत सरकार तशेंच पंतप्रधान नरेंद्र मोदीन लेगीत भारतांतल्या नागरिकांक भारतवासियांक थंय सतर्क रावपाचें कळयल्लें आसा. अफगाणिस्तानात भूकंपाचे धपके बसल्याची बातमी मुखार आयिल्ली आसा आनी ह्या दुर्दैवी घटनेत 14 लोकांक मरण येवन 78 जाण जखमी जाल्ल्याची बातमी आसा. भूकंपाच्या धपक्यान अफगाणिस्तानातल्या लोकांचेर भिरांतीचें वातावरण फांकलां. कांय दिसां फाटींच अफगाणिस्तानात भूकंप जाल्लो. दिल्ली लेगीत ह्या धपक्याचे कांय मार बशिल्ले. शेनवारचो हो भूकंप जो आशिल्लो तो खूब व्हडलो आशिल्लो. तितून 14 लोकांचो जीव गेल्ल्याची ही बातमी मुखार आयल्या. आशियाई खेळा सर्तीत भारतीय खेळगड्यांनी इतिहासीक कामगिरी केल्या. इतिहासीक कामगिरी केल्ल्या खातीर भारताक वट्ट तांकां 100 पदकां मेळ्ळ्यात तर भारतीय खेळगड्यांक 25 भांगरा पदकां मेळिल्ल्या. ह्या अपूर्व कामगिरी खातीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी सगळ्या खेळगड्यांक परबी भेटयल्यो. आशियाई खेळा सर्तीत भारतीय खेळगड्यांनी इतिहासीक कामगिरी केल्या. भारताक वट्ट 100 पदकां मेळ्ळ्यात तर भारतीय खेळगड्यांक 25 भांगरा पदकां मेळ्ळीत. ह्या अपूर्व कामगिरी खातीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी सगळ्या खेळगड्यांक परबी भेटयल्यो. 100 पदक जिखून सगळे भारतीय नागरीक रोमांचीत जाल्ले आसा. भारता खातीर इतिहास घडोवन हाडपाक योगदान दिवपी सगळ्या खेळगड्यांक आपूण परबी दिता अशें पंतप्रधान नरेंद्र मोदीन सांगलें. खेळगड्यांची असामान्य कामगिरी भारतीयांच्या काळजांत अभिमानान भरल्या अशें मोदी म्हणटा. बिहारात मुखेलमंत्री नितीश कुमार हाणें जातीनिहाय जनगणना केल्या उपरांत आतां हेर राज्यां लेगीत ह्याच प्रयत्नांत आशिल्ल्याचें दिसता. बिहारा फाटल्यान आतां राजस्थान लेगीत ही जातनिहाय जनगणना करता. राजस्थानाचे मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत हाणें ह्या बाबतची शुक्रारा घोशणा केली. अखिल भारतीय काँग्रेस कमिटीन थाराव पास केल्लो आसा. ताका लागून येवपी काळात बिहारा प्रमाण राजस्थानात लेगीत जातनिहाय जनगणना जातली अशें अशोक गेहलोत हाणें म्हटलां. विधानसभा वेंचणुको लागीं पाविल्ल्यान मुख्यमंत्र्यान ही घोशणा केल्ली आसा. अपघाती मृत्यूंच्या भरपायेक अर्ज करप्यांचे अर्ज रोखडेच क्लियर करतले अशें येरादारी मंत्री माविन गुदिनोन सांगलें. आग्नेल तंत्र शिक्षण संकुलात 12वो रस्तो सुरक्षा सप्तक सुवाळ्याचें उक्तावण केल्या उपरांत मंत्री माविन गुदिनो उलयताले. पयलीं जे अपघाती मृत्यूच्या
अपघाती मृत्यूक मरण वताले त्यांचे अर्ज करपाक 6 म्हयने ते वर्साचो कालावधी लागतालो. आतां अपघाती मृत्यूच्या भरपायेक अर्ज करप्यांचे जे अर्ज आसा ते रोखडेच क्लियर जातले अशें येरादारी मंत्री माविन गुदिन्होन सांगलें. आग्नेल तंत्रशिक्षण संकुलात हो 12वो रस्तो सुरक्षा सप्तक सुवाळो जालो. ह्या सुवाळ्याचें उक्तावण केल्या उपरांत येरादारी मंत्री माविन गुदिन्होन अशें विधान केलें. गोंय राज्य राष्ट्रीय खेळा सर्तीचे आयोजक आशिल्ल्यान सगळ्या खेळा प्रकारांनी गोंयच्या खेळगड्यांक वांटेकार जावपाची संद मेळ्ळ्या. आतां पदकां हाडपाचें काम खेळगड्यांचें अशें खेळा मंत्री गोविंद गावडेन सांगलें. गोंय राज्यांत राष्ट्रीय खेळा सर्तीचें आयोजन केल्ल्यान सगळ्या खेळा प्रकारांनी आतां गोंयच्या खेळगड्यांक वांटेकार जावपाची ही संद मेळिल्ली आसा. ताका लागून फुडची जी कामगिरी आसा म्हणजे पदकां हाडपाचें जे काम आसा ते खेळगड्यांच्या हातांत आसा अशें खेळा मंत्री गोविंद गावडेन सांगिल्लें आसा. तशेंच सगळ्या खेळगड्यांक तांणी परबी भेटयल्ली आसा. शुक्रारा चिखले वाठारांत क्रिकेट मैदानाचें उक्तावण केलें. दक्षिण गोंयांत जावपी बीच व्हॉलीबॉल सर्तीक 19 ऑक्टोबराच्यान सुरवात जातली अशी माहिती खेळा मंत्री गोविंद गावडेन दिल्या. ह्या व्हॉलीबॉल सर्तीक 65 देश वांटेकार जातले अशें खेळा मंत्री गोविंद गावडेन सांगलें. शुक्रारा चिखले वाठारांत जे क्रिकेट मैदानाचें उक्तावण जालें तेन्ना खेळा मंत्री गोविंद गावडे उलयताले. दक्षिण गोंयांत जावपी बीच व्हॉलीबॉल सर्तीक 19 ऑक्टोबराच्यान सुरवात जातली जाल्यार 65 देश ह्या सर्तींत वांटेकार जातले अशें खेळा मंत्री गोविंद गावडेन सांगलां. शुक्रारा चिखले वाठारांत क्रिकेट मैदानाचें उक्तावण जाल्या उपरांत मंत्री गोविंद गावडे उलयताले. गोंय मानव हक्क आयोगाचो अध्यक्ष बेगोबेग नेमचो ना जाल्यार सचिवालयाचेर धडक मोर्चाची शिटकावणी गोवा फॉरवर्डान दिलेली आसा. आयोगाचो अध्यक्ष नाशिल्ल्यान 500 वयर केसी ज्यो आसा त्यो प्रलंबीत आशिल्ल्याचो दावो गोवा फॉरवर्डाचो सचिव दुर्गादास कामतीन केला. तेन्ना हो सचिव बेगीन नेमचो. गोवा मानव हक्क आयोगाचो अध्यक्ष बेगोबेग नेमचो ना जाल्यार सचिवालयाचेर धडक मोर्चाची गोवा फॉरवर्डाची शिटकावणी आसा. ह्या आयोगाचो अध्यक्ष नाशिल्ल्यान 500 वयर केसी ज्यो आसा त्यो प्रलंबीत आशिल्ल्याचो दावो गोवा फॉरवर्डाचो सचिव दुर्गादास कामतीन केला. तेन्ना गोवा मानव हक्क आयोगाचो अध्यक्ष बेगोबेग नेमचो अशी मागणी गोवा फॉरवर्डान केला. देव आनी धर्म वाचलो तरूच देश वाचतलो. छत्रपती शिवाजी महाराजांक लागून हिंदू संस्कृती तिगोवन उरली अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान म्हटलें. शिवशौर्य यात्रेक दिवचले येवकार दिल्या उपरांत जाल्ले जाहीर सभेत मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान शेकड्यांनी शिवमोग्यांक संबोधीत केले. शिवराज्य अभिषेकाक 350 वर्सां जाल्ले खातीर शिवशौर्य ही यात्रा राज्यभर सुरू केलेली आसा. दिवचले ही यात्रा पावली. ही यात्रा पावतकीच छत्रपती शिवरायांचो एकूच असो जय जयकार मोठ्या थाटामाटात जालो. काणकोण बलराम हायस्कुलांतल्या मारबडे प्रकरणात शिक्षक प्रसाद पागीक जामीन मेळ्ळा. बाल न्यायालयान सशर्त कांय अटींचेर हो जामीन अशी मंजूर केलेली आसा. काणकोण बलराम हायस्कुलांतल्या मारबडे प्रकरणात शिक्षक प्रसाद पागीक जामीन मेळ्ळो. बाल न्यायालयान सशर्त कांय अटींचेर हो जामीन जो आसा तो
मंजूर केलेलो आसा. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात.